बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगला बापा दिनवास तुका मोहिमा तुका वाखाणणी तुका या नव्या दिसा पासत या घोडये पासत आणि अधिक करून तुझ्या उतरा पासत आयज परतून तुवें आमकां ही संदी दिल्या तुझें उतर आयकूंक ताचेर नियाळ करूंक आनी ताका पाळो दिवंक. खरेंच आमकां गमोन येता की तुजें उतरूच जावन आसा आमची खरी दोन दौलत आनी तुज्या उतराक आमी काळजांत घोट धरूंक जाय. तुजें उतर जावन आसा आमच्या पावलांक दिवो आनी आमच्या जिविताक उजवाड. तुज्या उतरा वरवीं दिसान दीस आमी आमच्या मनाची नवसोडणी करूंक पावता. आमचें मन जे तुज्या येवजणे तुजे येवजणेचे आड येता आनी तुजें उतर आमकां शिकयता आमी ओतम्यान चलूंक न्हय आमच्या सैबानो कुडीन चलूंक. तुजें उतरूच आमकां बळ दिता. दिनवास बापा दिनवास तुज्या पवित्र आत्म्या पासत जो आमकां तुजें उतर सोंपें करून शिकयता आनी जेन्ना आमकां गरज आसा तेन्ना आमच्या मनान तो आमकां तें उतर उगडास करून दिता तें पाळूंक. सोंसणीकाय आमकां शिकोय दोनया. तुजी जाणवाय आमकां दी तुजें उतर पाळूंक सगळ्याच वेळार. स्पिरीट ऑफ डिसर्नमेंट आमकां दी दोनया आनी आमची काळजां आमचे ओतमीक कान दोळे उक्ते आसून दी. तुजें उतर कितें सांगता तें आयकूंक आनी तूं कितें आमकां दाखोवंक सोदता तें पळोवंक आनी तुजीच खुशी आमी करून आमच्या कुडीन ओतम्यान आनी मनान पवित्र रावंक आमकां तुजो आदार दी दोनया. हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन. Amen. Amen. जेजू गार्गा जेजू ब्लेसिड गार्गा. मीत सगल्यांक आनी कितें शेअर करपा आहा टेस्टमनी कितें आहा गवायकी ब्रदर तुकाय कितें आसतलें आज न्यू क्रिएशन होमान गेल्लो आसता न्हू तूं. प्रेज गॉड. वय गेल्लो. जेजू गार्गा कोणा कितें सांगपा आहा शेअर करपा आहा. मागीर स्टार्ट करुया ब्रदर कितें म्हणटा. आमकां कोण टेस्टमनी दिवपाक कोण ना. चड जाण जॉइन सद्या जाल नाय न्हू येतली. चडशीं जॉइन जाल नाय न्हू वोजा येतली. येस वय पूण जी जॉइन जाल्या कोणाची टेस्टमनी ना. बाय नॅटी तुजी जसिंता मारिया सगळ्यांची कोणाची टेस्टमनी कांय चलना आमच्या जिवितान. आमी उतर आयकोता वय की ना. उतर आमी पाळीत जाल्यार आमकां आमच्या जिवितान गोवायकी आसतलीच आसूंकूच जाय वय की ना. वी मस्ट हॅव टेस्टिमनी. आसात ब्रदर. येस जायते बारीक ल्हान व्हड वस्तू जाताय बट लायक ते लेवला अजून पावलो ना वेर आय एम लायक एबल जायते
शीस दुसरे करपाक आय एम स्टील एट माय ओन लेवल मिगल्या जिवितांत हांव लायक ना ट्रायंग ना टू अप्लाय द वर्ड. आमकां आमकां लेवल आमी लेवल पळोवपाची ना बायबलां वी शूड नॉट सी लेवल. देवान एक एकल्याक आपल्या कापोस्तादान आपयलां. ही हॅज गिवन ईच वन समथींग अकॉर्डिंग टू देअर अबिलिटीज. आमी ती वोपार शिकोवन आमी द पॅरबल ऑफ द टॅलंट्स, टॅलेंट्स. ती वोपार टॅलंटाची वोपार. वय वय येस त्या ब्रदर. त्या त्या दोनयान कितें केल्लें, कोणाक 5 दिल्ले, एकल्याक 5 दिले, एकल्याक 2 दिल्ले आनी एकल्याक एक दिलो. 1 दिल्लो. सगळ्यांक तेच दिवंक नासलें. सगळ्यांक 5 दिवंक ना, सगळ्यांक 1 दिवंक ना, सगळ्यांक 2 दिवंक ना. तांच्या कॅपॅसिटी वा तांच्या केपेबिलिटी वा तांच्या जे भाशेन ताणें तांकां रोचलेलीं त्या भाशेन ताणें तांकां ते टॅलंट दिले. तेच भाशेन आमचे कडेन सगळ्यां कडेन एक तरी आसतलो की ना आमचे कडेन. हय तेश कोन आहा ब्रदर लायक मिगे कितें लायक कितें सांगो सोदिता हांव की लायक आतांच एक शेजारी आंटी येयल्ली लायक ती जायते पाट लायक ती ते बॉन्डेज आहा की कोणी म्हाका कोण केलां, कोण शेजऱ्यान कितें केलां आमचेर एंड ऑल दॅट लायक विच क्राफ्ट एंड ऑल ऑफ दॅट. सो लायक मेनी इयर्स आतां हांव कितलीं वर्सां जालीं हिंगा आहा एंड स्पेशली लायक सॉरी कितलीं वर्सान आहा हांव 8 इयर्सान गोंया आहा बट जेदां उतरां येयलां आनी वी बीन अटेंडिंग दीस क्लासीस हांव जाता ते भाशेन ते उतर दितालें. सो जायत पाट लायक शी कम्स आतां येवन गेली ती एंड शी सो आय एम गेटींग रेडी फॉर द क्लास. ती गेली मागीर. सो ती जायत पाटी येता आनी आपलें कितें सांगता. सो देन आय रिमांड हर ऑफ द वर्ड आनी तेका कितें कोत्ता हांव तेगे नांव घालन सांगता. लायक फॉर एग्जाम्पल इफ आय एम टेलिंग हर डुल्सीन तूं पोन्ने तें गेलें आतां सगळेंच नवें एंड आय टेल हर ऑफकोर्स आय टोल्ड हर द ट्रूथ वॉट द लॉर्ड हॅज डन. आनीक आमगे देव व्हरतो तूं तें विचक्राफ्ट व्हरतें देव व्हरतो तुका कितें दिसता आनी बरेंपण जालें तें जिवितांत तें कोण केलां. लायक आय लायक रिमांड हर ऑफ द गूड थिंग्स तें कोण कोत्ता. जरी तर तुजेर कोणें वाश्ट केलें जाल्यार बऱ्यो वस्तू येयल्यार त्यो कोण कोत्ता काय म्हूण. सो लायक ते भाशेन लायक शी इज मच बेटर या बट समटायम्स दिसता की लायक पोत्तून शी कम्स बॅक बट येता ती एश कोन की मात बरें दिसोलें आयकोन एशें बरयलां बायबलान मिगे नांव आसा मुट्टी लायक एक फाट केन्ना नांव गायल्यार. सो शी इज एन एल्डरली पर्सन. सो जेज वर्गां आनी हांव ट्युशन्सूय दित न्हू लास्ट इयर सो हांवें ट्युशन स्टार्ट केल्लीं. सो स्टुडंट्स आहाय सो आय फेल्ट लायक हांव प्रे कोत्तालें की म्हाका हें ट्युशन ऑफकोर्स इट वील बी अ सोर्स ऑफ इनकम बट एट द सेम टायम आय वॉज प्रेईंग की हे भुरग्यांकूय कितेंय लायक देवागे उतर ऑर लायक जाता ते भाशेन दिवपाचें. सो इवन इफ लायक फॉर देर हँड रायटींग बरो ना जाल्यार हांव तेंका कितें दितां आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड तेश कोन एक लायन दितां बरोवपाक. ऑर कोणें पेरंट्सान कंप्लेन केली समटायम्स द पेरंट्सूय येताय मातशें कितें शेअर करपाक आपल्यागे पर्सनल लायफाचें एंड आय एम एबल टू गिव देम द वर्ड in my own little ways. So Jesu Varga, but yes, this is itle like so far it's just around my like students and whom I know here. But I've not gone like how you and some other sisters come and they do a lot. So compared to that, this is nothing, and we are called to go to the ends of the nations. So yeah, बायबलांनी little ways. तोशें म्हणपाचें न्हय की तूं वेताय बाकीचे भयणी अशें वेतात. ताका ताका कसलोच वालोर ना. जाणा कित्याक Yeah. ज्या लोकांक देवान चोड दिलां तांचे कडसून तो चोड मागतलो. पण आमी चोड कोत्ता म्हणून आमी कितें व्हडलें करना. आमकां चोड दिलां म्हणून आमी आतां चोड दिवपाक फावो. म्हणटच आमी एक वस्त आमच्या मनान धरूंक जाय की जो कोण कितेंय कोत्ता कोणूय प्रिचर आसूं कितले सकाळींतान रात पर्यंत तो प्रिचींग करीत जाल्यार पेकोणी करीत जाल्यार डिलिव्हरन्स करीत जाल्यार खूब अजापां करीत जाल्यार तो कित्याक करूंक शकता कित्याक देवान ताका तें एनॉयंटींग दिलां. म्हणजे ताका आतां चड जबाबदारी आसता देवान ताका कितें दिलां तें देवाक पोत्तून दिवपाक म्हणजे देवाच्या लोकांक दिवपाक. म्हणून तो ताज्या हिसपान ताज्या कापोस्तादान कोणाकूच जायना. एका मनशाच्या कापोस्तादान कोणाकूच करूंक जायना. म्हणजे आमच्यान केन्नाच म्हणूंक जायना हांव तुजेवन चड कोत्तां
तो ताजेवून चड कोत्ता, हांव इतलेंच कोत्ता, आमच्यान तशें केन्नाच म्हणूंक जायना. कित्याक जेन्ना देव आमकां चड दिता, तो आमचे कडेन चड मागता. पूण जेन्ना आमचे कडेन चड दिलां आनी आमी आतां ती फळां दिनान, आतां आमकां एक जबाबदारी आसता. वी आर नाव गोइंग टू बी नॉट ओन्ली रिस्पॉन्सिबल, बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू बी अकाउंटेबल. आमकां हिशोब दिवचोच पडटलो. सगळ्यांक आमकां हिशोब दिवचोच पडटलो. अशें न्ही की आमी म्हणटा ओके तो ब्रदर शिकयता, तो आतां व्हडली मिनिस्ट्री कोत्ता, तो आतां हांगा येता, तो थी कोत्ता, तो मागणें कोत्ता, हें कोत्ता. हाका कसलोच देर इज नो व्हॅल्यू फॉर दॅट टॉक. कित्याक ताका देवान चड दिलां, देखून तो चड करूंक शकता. आनी ज्या जाणांक थोडें दिलां, ताचे कडसून तो थोडें मागता. पूण सगळ्यां कडेन तो कितें ना कितें मागता. कित्याक सगळ्यांक ताणें मिनिमम एक टॅलंट तरी दिला. Everybody has been given at least one talent. हय So आनी everybody ओपारी becomes accountable. हय ब्रदर आनी ते ओपारी एश को एग्जाम्पल दिल ना की एकल्याको कांय दिवं ना म्हूण. ही शोन दॅट द लिस्ट गिवन इज लायक वन एट लिस्ट लायक या तो सारको Yes, म्हणटा. हय yes. जेजून आनी एक वोपार घातलेली. ही वोपार जी घातली तालेंताची, कोणाक 5 दिल्ले, कोणाक 2 दिल्ले आनी कोणाक 1 दिल्लो. पूण ताचे उपरांत ताणें आनी एक वोपार घातलेली आनी त्या वोपारीन सगळ्यांक कितले दिल्ले? 1 दिल्लो. आनी एक वोपार आहा. इन ओके आमच्यान पळोवंक जाता ती. एक वोपार ताणें सगळ्यांक 5 दिल्ले. म्हणजे एकल्याक 5 दिल्ले, एकल्याक 2 दिल्ले आनी एकल्याक 1 दिल्लो. ज्या मनशाक 5 दिल्ले ताणें 5चे कितले केले? आनीक 5 केले, 10 केले. 10 करूंक ना, 5 आनीक केले. म्हणजे चड 5 आनी 5 धरून 10 जाले. एकल्याक 2 दिल्ले, ताणें आनीक 2 जोडले, 4 जाले. आनी एकल्याक जो 1 तालेंट दिलो, ताणें कितें करूंक जाय आसलें? 2 करूंक जाय. दोन तरी आनी 1 करूंक जाय आसलो, म्हणजे 2 करूंक जाय आसले, सारकें. पूण ताणें कितें केलें? काय ताणें करूं? तो टॅलंट गेल्लो आनी जमणीन लिपयलो, पुरोयलो. पुरोयलो. He buried that talent. पूण जेजून ताच्या उपरांत आनी एक वोपार घातली. तुमी आयकल्या ती वोपार? लेट मी सर्च इट फॉर यू. कोण म्हाका सोदूंक शकता? ताणें सगळ्यांक ताणें कितें केलें? कोण सांगूंक शकता म्हाका? ये मॅथ्यू 25:14-30 I'll put brother बरें, घालूं. घाल. मॅथ्यू 25:14-30. येस. घालता. ओके. तेगा चाकराची वोपार ब्रदर. ह्या वोपारीन ताणें कितें केलें? वाचुया. तेच भाशेन आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून आनी तांचे कडेन आपली गिरेस्तकाय दिवन आपूण एकदम पयशिल्ल्या देसांत एक मनीस वेतो आसलो जाल्या परी सोर्गीचें राज. एकल्याक ताणें 5 सॉरी सेम आय थॉट इट्स वय सेम इट इज. Same, ब्रदर same. सांगला पळय ते. Yeah, no, because I वय. searched. Okay, I searched as a single talent. म्हणून म्हाका हेंच मेळ्ळें. Okay. ताणें कोणाक 1 टॅलंट दिल्लो तो नांव? चोयता आमकां चोयता ब्रदर. हांवें तेंच घायल्लें बट मेळना. चोयता. पळोवया. जेजू घाल. मेळना सद्या म्हाका ब्रदर. कॅन यू सी? ओके, हांव सोदतां.
I'm getting Matthew 25, 14 to 30 च मेळटा. I put it as one talent, single talent, but कोण तरी सोदूंक शकता हांवें पळयला तो टॅलंट हांवें पळयला ज्या जाग्यार जेजून वोपार घातली आनी थिंचोर ताणें सगल्यांक एक एक टॅलंट दिलो. आमी जाणो कोण थिंचो तो आणि तशेंच वर्ड्स गायल्यार तेच येता Matthew 25, 14 to 30. It's not continued in that, no, brother? Like, no. ना त्या टॅलंटान आनी वोपार सेपरेट घातली ताणें. म्हाका दिसलें नेक्स्ट घोडे ती आहा काय म्हूण. म्हाका दिसता लुकाचो लुकान बरयलां तें. लुकान बरयलां. Okay, yes, Luke 19:11 मेळ्ळें, brother. Yes, Luke Luke 19. 19:11 to 27. 11 to 20. Very good. Galia. Luke 19. लुकान बरयलां. लुकान तो आनीक ती वोपार जेजून शिकयल्ली तातूंत आमी पळोवया कितें जालें तें. मातुवान सांगलेलें थिंचो 5 दिल्ले आनी एकल्याक 2 आनी एकल्याक 1. पूण लुकान बरयलां की सगल्यांक ताणें एक टॅलंट दिल्लो. भांगाराचो नाणो. येस, व्हेरी गुड. सुरवातीक तान कॉमेंट्स करुया आमी. वर्स हांवें कितें म्हणलो, ब्रदर? Chapter 19. ना 19, but till 27 कितें म्हणलो हांवें? From where to वर्स 27? 11 पळोवया. 11, वर्स okay. 11. 11 भांगाराचो to नाणो. 27, correct. 11 to 27, okay. भांगरा नाण्याची वोपार. ओके, हांगातान कॉमेंट्स करुया. 11 कॉमेंट्स करुया. आणि ब्रदर सी तेश कोण दिला न्हू की दॅट्स लायक Matthew 25, 14 आतां मुडो चयताली तें. रेफरन्स दिलां. सारकें हय. ओके. लोक हें आयकोता आसतना ताणें आनीक एक वोपार सांगली, कित्याक तो जेरुसलेमाक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची बेगीनच प्रकाशनी जातली म्हूण ती समजताली. म्हणटच बरें. फुडें वेच्या आदी ही वोपार जेजून कित्याक घातली? जेजून कित्याक घातली ही वोपार? कित्याक ताणें आनी एक वोपार सांगली. कित्याक? तो जेरुसल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची बेगीनच प्रकाशनी जातली म्हूण ती समजताली. म्हणजे जेजूचो आतां वेळ पावलोलो खुर्सार वचपाक. आनी तो आतां कितें करता? सामर्याच्या गांवांतल्यान जेरुसल्याक वेता. आनी जेन्ना जेरुसल्याक तो आतां वेता, कित्याक गालिलियान, कापेर्नौम, नाझरेत गांवांत सगळ्या दुसऱ्या गांवांनी ताचें नांव गाजलेलें. लोक ताच्या फाटल्यान लागलेलो. पूण त्या वेळार जेरुसलेम कॅपिटल आहलें. थंयसर हेरोद पादशाह आसलो. थंयसर सगळे जे चलोवपाचें आहलें, देश चलोवपाचो आहलो, सगळे मुखेल याडनीक आनी म्हणटा ते भाशेन हेरोद पादशाह सगळे लिडर जेरुसल्याक आसले. आनी आतां जेन्ना जेजू जेरुसल्याक वेता, लोक कितें चिंता की आतां तो हेरोद पादशाक काडटलो, कितें मिलाग्री करतलो आनी थंयसर आतां तो राजा जातलो आनी तो आतां आख्खो देश इस्रायल गांवाचो तो आतां एका राजा भाशेन चलयतलो. ही सोजमणी लोकांक आसली. पळयात म्हज्या भयणीनो, समजा एक तुमी जाणो इलेक्शना वेळार थोडे जे लिडर आसतात, लोक तांच्या फाटल्यान धांवता. वजर खिचोर वेतात कॅनवसिंग करपाक. लोक तांच्या फाटल्यान धांवन वेता. वजरांनी लोक ताका आयकूंक येता. वय की ना?
वय आणि जेन्ना लोक पळयता आमी ह्या काळार आसा जेन्ना सोशल मिडिया आहा इंटरनेट फेसबुक युट्यूब दूरदर्शन सगळे सगळे CNN BBC सगळे कॅमेरामॅन येतात आणि ते म्हणटात पळय लोक कितलो वजन ह्या लिडरा फाटल्यान वेता त्या वेळार सोशल मिडिया नासलो इंटरनेट नासलें पूण लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवतालो आणि जेन्ना लोक इतलो वजारांनी लोक जेजू फाटल्यान धांवता आणि आता तो इतलो इतलो पॉप्युलर जाला आणि तो आता जेरुसलेमाक वेता लोक आता कितें चिंतलो तो अजापां कोत्ता मिलाग्री कोत्ता ताच्यान कितेंय करूंक जाता ताच्यान समजा ताणें कांय नासतना 5 उण्यांनी आनी 2 मासल्यांनी ताणें 5,000 लोकांक जेवण दिवंक जाता जाल्यार कोण मेलोलो जाल्यार ताका पोनोत जेवण करूंक जाता जाल्यार ताच्यान हेरोद पादशाक एका उतरान ताका काबार करूंक जाता आणि ताणें थिंचोर आपली राजवटकी सुरवात करूंक जाता म्हणून जेन्ना तो जेरुसलेमाक लागता तेन्ना लोक कितें चिंता आतां वेळ पावला हो वेळ जावन आसा जेजूक राजा जावपाक आणि हें चिंतप लोकांचें असलें जेजू म्हणिना की हांव जेरुसलेम येता राजा जावपाक हांव तुमकां बरें सगळ्या म्हज्या शिसांक आतां मिनिस्टर कोता होम मिनिस्टर फायनान्स मिनिस्टर कांयच म्हणिना तो फकत जेरुसलेमाक कित्याक वेता कित्याक तो आपल्या बापाची खोशी करपाक खोशी तो करपाक. जेरुसलेमाक राजा जावपाक वचना तो मरपाक वेता पूण लोकांचें चिंतप कितें तो जेरुसलेमाक वेता कित्याक तो आतां राजा जातलो तो आतां आपल्या अधिकारान आख्या देशाक चलयतलो आणि हें चिंतप लोकांचें असलें म्हणून तो आतां ह्या भांगराच्या नाण्याची वोपार घालता समजल्यात तुमी समजल्यात एवरीबडी अंडरस्टूड व्हॉट इज द रिजन ही गेव दिस पॅरेबल ताणें दिली लोकांची लोकांक सजमणी दिवपाक लोक समजतलो तो राजा जातलो लोक समजलो की आतां तो राजा जायत जाल्यार ताका फुकट जेवण मेवतलें कोणाक पेकोणी मेवतली अरे जेजू कोणाक जेजू कडेन वचत जाल्यार ताका कसले पिडा आहा कसले दुयेंस हात लायतलो पिडा पयस करतलो कोणाक जेवण ना तो फाट करून ताका जेवण दितलो म्हणजे तांचें चिंतप कितें एक राजा येत जाल्यार सगळें तांकां सोंपें जातलें सगळें तांकां आयतें मेवतलें सगळें तांकां कांय करिनासतना सगळें तांच्या जिवितान येतलें कित्याक हो राजा बिश्टो राजा न्हय हो राजा अजापां आनी मिलाग्री करपाचो राजा आनी ह्या कारणाक लागून तो ही वोपार तांकां शिकयता फुडें वाचया जेजू गार्गा म्हणटोच ताणें सांगलें कोण एक उंच कुळयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवंक परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देशांत गेलो आपल्या 10 सेवकांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगरा नाणें वांटून दिले आनी म्हणलें हांव परतून येसोर हे घेवन वेपार धंदो करात ताचे गांव भाव ताका जोळटाले आनी ताचे फाटल्यान तांणी निरोपी धाडून अशें सांगलें हो मनीस आमचो राजा जाल्लो आमकां नाका तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या सेवकांक ताणें दुडू दिल्लो तांतल्या जोणेकल्यान कितलोसो वेपाराचो आडाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायले पयल्यान येवन म्हणलें दोनया तुज्या एका भांगारा नाण्यान 10 भांगारा नाणे जोडले ताणें जबाब दिलो शाबास बऱ्या सेवका इलेशे वस्तूंत तूं विश्वासी जालोय देखून हांव तुका 10 नोकरांचेर अधिकार दितां आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें दोनया तुज्या एका भांगरा नाण्यान 5 भांगरा नाणे जोडले आनी हाकाय ताणें म्हणलें आनी तुका हांव 5 नोकरांचेर अधिकार दितां मागीर तिसऱ्यान येवन म्हणलें दोनया तुजो भांगरा नाणो हो पळे आसा एका रुमालाक बांदून हांवें तो कुशीन दवरलोलो कित्याक म्हाका तुजी भिरांत आसली तर तूं खोर मनीस तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलून व्हरताय
आनी तुवें वोंपूंक नाय तें तूं लुवून उबारताय. राजान ताका जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुजींच उतरां धरून तुजेर हांव खास्तीचें फर्मोण मारतां. हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलून व्हरतां, आनी हांवें वोंपूंक ना तें हांव लुवून उबारतां, म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें बँकेंत कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरा सयत हांव तो घेतो आसलो. आनी थंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो भांगाराचो नाणो काडून घेयात, आनी 10 भांगरा नाणे आसात ताका तो दियात. आनी ताणें तांकां म्हणलें, दोनया, ताचे लागीं 10 भांगरा नाणे आसात मूं? तर हांव तुमकां सांगतां, जे कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण जे कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तेंय काण घेतले. जेजू कारगां पळयात कितें ह्या ओपारीन जेजू कितें शिकयता. तो म्हणटा, कितें म्हणटा, ज्या जे कोणाकडे कोणाक एक कितें कितें म्हणलें, वाचुया. जे कोणा लागीं हें हायलायट कर 26 तर हांव 26. तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीकूय मेळटलें, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागीं आसा तें काडून घेतले. ह्या वोपाराचो अर्थ ह्या ओडीन आमकां मेळटा. म्हणून आतां जोडटेच्या दिसा कितें जातलें? जोडटी तेन्ना जावची ना, आतांच जातली. आयकतात म्हज्या भयणीनो? वय आमी सोजमता की जोडटी जातली जेजू येतकूच. ना, जोडटी जातली आतां. कित्याक जेन्ना तुजे कडेन कितें देवान दिलां आनी तें रुमालान बांदून आनी तुवें तें बिश्टें घरान दवरलाय आनी तें वापरनाय, बिश्टें आलसीपणां कोत्ताय, लेजी, तुजें कितें जातलें? तुजे कडेन जें आहा तें देव काडून उडयतलो आनी तूं आतां त्या वेळार काबार. तुज्यान कांय करूंक जायना. तूं बिश्टो टायमपास कोत्तलोय आनी शेकी तूं फडफडून काबार जातलोय. कित्याक तूं फळां दिनाय. पळयात, हांव जाणो एक पाटी जेन्ना ह्या क्लासीन आमी आमंत्रण दिताले, आमी इन्विटेशन धाडटाले, मॅथ्यू जुवाचो 15-20 वड 5 आमी पोत्तून तेंच इन्विटेशन धाडटाले आमी. तुमी जाणो? तुमी विसरल्यात. हांव जाणो. जॉन चॅप्टर 15 वर्स नंबर 5 वाचुया. हांव दाखवेल तुमी फांटे, जी कोण म्हजे सोवे रिगून रावतात आनी जांचे सोवे हांव रिगून रावतां ती सुबाम फळां दितात. कित्याक म्हजे पिरेन तुमकां कांयच करूंक जायना. हालेलुया, हालेलुया. म्हणून जेजू आमकां सांगता, तो म्हणटा, हांव जावन आसा दाखवेल, तुमी जावन आसा ते फांटे. आनी जी कोण म्हजे सोवे रिगून रावतात आनी जाच्या सोवे हांव रिगून रावतां ती सुबाम फळां दितात. आमी आतां ही वोपार आयकल्या. लुकाचो 19-20 आमी 26 पर्यंत वाचलां. तातूंत आमी पळयलां की ह्या वोपारीन, म्हत्वाच्या वोपारीन, 25वी वड, तितूर जेजून कितें केल्लें? तिचोर वोपार घातली. ज्या थोड्यांक ताणें एकल्या मनशाक 5 दिल्ले, एकल्याक 2 दिल्ले, एकल्याक 1 दिल्लो. पूण हे वोपारीन जे लुकान बरयलां तातूंत ताणें सोगल्यांक 1 भांगराचो नाणो दिल्लो. 1 भांगराचो नाणो दिल्लो. आनी एकल्याक ज्या मनशाक 1 भांगराचो नाणो दिल्लो
तो कितें कोत्ता तो आतां एक भांगराच्या नाण्यान 10 भांगराचे नाणे जोडटा आणि ज्या मनशान दुसऱ्या मनशान एक भांगराचो नाणो आसलो तो आतां आनीक 5 नाणे जोडटा आणि त्या वेळार जेजू कितें करता जेजू आतां त्या वेपारीन तो दोनीक कितें म्हणटा तो म्हणटा बऱ्या चाकरा तुवें एका नाण्याचे 10 नाणे केले म्हणून हांव तुका आतां शाबासकी दिना हांव तुका इनाम दिता अनेक योग जाणो कित्याक कसलो इनाम तुम्ही जाणो कसलो इनाम जावं बरें म्हज्या भयणीनो जेजू आल्याची पोत्तून एकट्याची. येवपाचो आसा ओके जेजू पोत्तून येवपाचो आसा तो राजा जावपाचो आसा तो राजा कसो येतलो जेन्ना तो पयले पाट येयलो तो एका बाळकाच्या रुपान तो एक सोरवंडार म्हणून शांतीचो देव आमचो सोरवंडार म्हणून येयलो पण जेन्ना तो दुसरे पाटी येतलो तो एका पादशाह भाशेन येतलो तो एका राजा भाशेन येतलो आणि राजा भाशेन येवन ह्या संवसाराचेर तो तेन्ना सगळे गव्हर्मेंट आसचे ना मोदी आसचो ना ट्रम्प आसचो ना कोण सगळे तुझे सगळे प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आसचे ना थंयसर फकत एकूच देव आसतलो आणि ताचे नाव जेजू आणि तो राजा सारको आख्खो संवसार चलयतलो पूण त्या वेळार जेन्ना तो संवसार चलयतलो एक राजा कहो आख्खो संवसार त्या वेळार ज्या लोकांनी सुबाम फळां दिल्यान ज्या लोकांनी जेजू कडेन चिपकून रावल्यान जेजू सोयेर चिपकून जेजू जावन आसा दाखवेळ आमी जावन आसा फांटे आमी फांटे रावन आमी सुबाम फळां दिल्यान आनी तो जेन्ना येतलो तो म्हणटलो बऱ्या चाकरा तुका हांवें हें दिल्लें तुवें तुज्यान जाय तुवें 7 करूंक जाताले पूण तुवें फकत 5 केले हांव तुका 5 कितें म्हणटा तो 5 नोकरांचेर हांव तुका हुकूम दिता चलोवपाक आय एम मेकिंग यू अ रुलर कित्याक हांव पादशाह आनी म्हज्या राजवडकी प्रमाणे तूं चलयतलोय म्हणून हांव तुका 5 नोकरांचेर दिता ज्या मनशान एकाचे 10 केले ताका 10 नोकर दिता थोडो लोक म्हणटलो सायबा हांवें 15 नाणे जोडले तो ताका 15 नोकर दितलो म्हणटच जे आमी ह्या वेळार कोत्ता जे आमकां दिलां तें त्या प्रमाणे देव आमकां इतले नोकर चलोवपाक दितलो कित्याक तो राजा जातलो जेन्ना तो पोत्तून येतलो पूण जो कोण बिश्तो बसोन हा कांयच करिना बिश्तो फकत दे आर ओनली सकर्स फकत म्हाका जाय 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 आमचे मागणे कितें जाय 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 आमी कांय दिना फकत आमकां जाय 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 वी आर लायक द ब्लॅक सी जाणे म्हज्या भयणीनो इस्रायल एक गांवान त्या मेडिटेरेनियन सीयान दोन दर्या आहात वन इज द ब्लॅक सी अँड वन इज द रेड सी रेड सी ऑलवेज गिव्स वॉटर सगळे कडेन तेजें उदक धांवता आणि त्या रेड सीन नुस्तें आसता कितलीं जाणां सगळे म्हणजे जिन्स भाशेचे जानवरां हे झाडां बी तितूर जियेतात रेड सी पूण ब्लॅक सी फकत घेता आनी ताचें उदक भायर वचना ताचें उदक एकदम मिठाचें कशें जालां एकदम खार जालां आनी तितूर कांय नुस्तें ना तितूर कोण भितर त्या उदकान वचत जाल्यार ताचे सगळे कात पिड्यार जाता देखून थोडो लोक तें उदक काडटा मागीर डायल्यूट करता आनी कितें मेडिसिनल पर्पज घेता पूण त्या दर्यान कांयच जायना आमी आयज हो प्रश्न आमकांच विचारुया आमी त्या तांबड्या वा रेड सी भाशेन वो आमी ब्लॅक सी भाशेन कित्याक आमी जेन्ना रेड सी भाशेन जाता आमी दिता वी गिव when we start giving what will happen life will start flowing जो कोण दिता ताचे कडसून एकदम सुबाम फळां दितात तांचें जिवीत आतां एके भाशेन सुबाम फळांचें जाता लोक आतां तांचे कडेन येता तांचें जिवीत बदलता पूण थोडो लोक बसोन हा रावता
पास्काची परब केन्ना येतली, निमाणो सुकरार केन्ना येतलो, केन्ना नातालची परब जातली, केन्ना म्हजो जल्माचो दीस जातलो, केन्ना म्हजे हे फेस्त जातलें, कोण म्हाका येतलो म्हाका विश करपाक, कोण म्हाका प्रेझेंट दितलो. हांव फकत पळयता कोण म्हाका दितलो म्हणून. देव दितलो, लोक दितलो म्हाका, पूण हांव कितें दितां कांयच दिना. आनी देखून जेन्ना जेजू परतून येतलो, ज्या लोकांनी कांय दिवंक ना, हांव म्हणिना दिवंक ना म्हणजे कांयच आपलो वेळ देवाच्या राज्यान वाडोवपाक दिवंक ना. आपलो वेळ, आपलो टॅलेंट, तांचे दुडू, तांचे रिसोर्सीस देवाच्या राजवडकी पासत दिवंक ना. कितें फायदो जातलो? सगळें देवाचेंच. सगळें जे आमचो जीव पासून देवान दिला आमकां, पूण सगळें जें दिलां तें ताणें देवान दिलां जाल्यार जेन्ना तो परतून येतलो, तो आमचे एक एकल्या कडसून हिशोब घेतलो. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, जेन्ना आमी मनशा कडेन वेता, आतां समजा आमी 1 to 1 बसता, कोण बसतलो आमचे बरोबर, समजा एक दोनी आहा आनी हांव एम्प्लॉई आहा, एम्प्लॉयर तो बसता, तो म्हणटा तूं कशें काम करताय, हांवें तुका हें करपाक दिल्लें, आनी पळोवया आमी कशें म्हणून वेळ काडटलो. पूण देव आतां आमचे बरोबर वेळ काडचो ना, की तो येतलो. देव सगळें जाणो. ही इज नॉट अ ह्युमन बीइंग. ही नोज. ह्या वेळार तो जाणो कोण फळां दिता, ह्या वेळार जाणो कोण आळसी आसा, ह्या वेळार तो जाणो जो कोण शुभाम फळां दिता. तो जाणो जो कोण दिना आनी तो उतर आयकता आनी ते आतां ते जुबाम फळां दिता, आपचें मन बदलता, तो आतां उठता आनी म्हणटा पुरो, आळशीपण पुरो, आतां फळां दिता. कित्याक झडटेच्या दिसा म्हाका तरी जेजू कितें दाखोवंक जाय. तो आतां आपलें मन बदलून आतां आपलें जिवीत देवाक भेटयता. तो आतां शुभाम फळां दिता. देव जाणो की ताणें आपलें मन बदललां म्हणून. तो तेन्ना परतून येतलो, ताका विचारचो ना तुवें कितलें केलें. तो जाणो म्हणून तो आतां आमकां इनाम दितलो, पट करून एक एकल्याक इनाम दितलो. पूण आमी जी फकत रावल्या कांयच करिनासतना, आमी फकत बसून रावल्या, आमी त्या दादल्या भाशेन ज्या मनशाक एक तालेंट दिलो, ताणें कितें केलें, त्या रुमालाक बांदून ताणें दवरलो. आनी तो राजा येतकच तो म्हणटा रुमालान कित्याक बांदलोय, बँकेन घालूंक जायलो, म्हाका इंट्रस्ट मेवतलो आहलो, म्हाका कितें तरी फायदो मेवतलो आहलो. हाचो इंट्रस्ट म्हणजे कितें म्हज्या भयणीनो? जेन्ना तो म्हणटा तुका हांवें एक टॅलेंट दिलो, थोड्यांनी 10 केले, थोड्यांनी 5 केले, थोड्यांनी 2 केले, थोड्यांनी 3 केले, थोड्यांनी 15 केले, आनी तुवें तो रुमाल बांदून दवरलोय. तुवें बँकेन दवरूंक जाय आहलो, म्हाका तरी इंट्रस्ट मेवतलो आहलो. हाचो अर्थ कितें? हो इंट्रस्टाचो अर्थ कितें म्हज्या भयणीनो? हांव विचारता तुमकां. कोण म्हाका सांगूंक शकता? What is the meaning of you should have put that talent in the bank, I would have received it with interest. देव ह्या व्यापारीन म्हणटा की ना? पळयात, ज्या मनशाक एक दिल्लो, परतून वचया लुकाचो 19-20 वड, म्हाका दिसता 20 वा कितें, तातूंत म्हणटा ज्या मनशाक एक टॅलेंट दिल्लो, तो कितें जबाब दिता आनी जेजू ताका त्या व्यापारीन कितें सांगता, वाचुया. ज्या मनशाक एक टॅलेंट दिलो, हाचे पयलीं बँकेन वयरच बँकेन सामकें 23 वाचुया. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें बँकेन कित्याक घालो नाय? परत येवन कोलांतरा सयत हांव तो घेतलो आसलो. कोलांतरा म्हणजे कितें? इंट्रस्ट, होय की ना? वय ब्रदर. म्हणजे जेजू ह्या व्यापारीन कोलांतराक म्हणजे कितें सांगूंक सोदता? वॉट इज द मिनींग ऑफ कोलांतरा? वॉट इज द मिनींग ऑफ इंट्रस्ट? कोण म्हाका सांगूंक शकता? मल्टिप्लाय. कोलांतराचो अर्थ कितें म्हज्या भयणीनो? ह्या व्यापारीन तुमकां विचारता. आमी व्यापार वाचल्या. जेजू म्हणटा तूं एक म्हजो टॅलेंट जो एक भांगराचो दिल्लो बँकेन घालूंक जाय आहलो, आनी हांव परत येतकूच
कोलांतरा सयत हांव तो घेतलो आसलो म्हणजे तो तो एक भांगाराचो नाणो घेतलो आसलो आनी ताजे वयर ताका इंटरेस्ट जो मेळटा तोय तो घेतलो आसलो पूण ताणें तो नाणो कितें केलो रुमालान बांदून एका कोनशाक घातलो ताका ताका कांय कोलांतरा मेळोंक ना आतां हे कोलांतराचो अर्थ कितें कोण म्हाका सांगूंक शकता Interest, brother. Yes, interest. Also, or kite. What is the meaning of that? What is the meaning of putting in the bank? What is the meaning of getting interest? To get extra money. Extra money. कशे भाशेन आमकां एक्स्ट्रा मेळटले तसे व्याज what called? व्याज म्हणतात. व्याज म्हणतात. Yes. अरे बाबा नेटी आय नो दॅट यू कीप इन द बँक यू गेट डिपॉझिट ते बँकेचे पण आतां हाचो अर्थ कितें What is the meaning of this? What is the spiritual meaning of this? आमचे टॅलेंट वाडपाचे brother. हा बाय मारिया कितें म्हणटाय तूं टॅलेंट आमचे सुबेज जावपाचे आमी कशे जातले आमी आम्ही तुवें word दुसऱ्यांक बांदून तू कांय करिनाय दुसऱ्यांक दिवपाक रुमालाक बांदून दवरलाय न्हू दुसऱ्यांक दिवपाक वांटपाक सांगपाक पोरगोट करपाक पूण तूं करिनाय ताका सांगता तुवें तो टॅलेंट कितें करूंक जाय आसलोय म्हाका इंटरेस्ट दिवंक जाय आसलोय तुवें कांय करूंक नाय जाल्यार ऍटलिस्ट त्या टॅलेंटचो म्हाका कोलांतरो म्हणजे इंटरेस्ट मेळोंक जाय आसलो वय की ना वय brother. तूं कांय करिनाय तूं कोणाक सांगिनाय तुजी कांय गोवायकी ना तूं कोणाक दुसऱ्यांक तूं बिश्टें आयकताय आनी मागीर परतून आयकताय आनीक आयकताय 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 पूण कांय फळां दिनाय पूण आयकताय जाल्यार तुज्यान कोलांतरा इंटरेस्ट दिवंक जाता कशे भाशेन दिवंक जाता लोकांक दुसऱ्यांकडे शिंपोवपान word share करून. शिंकोवपान हांवें तुमकां आतांच सांगलें की तुमी तें करिना पळय जो कोणाक एक दिलो आनी तो शिकोवंक लागलो दिवंक लागलो तो आतां दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक दिलो पूण हो मनशाक जो एक टॅलेंट दिलो ताका दोनयान सांगूंक ना तुवें शिकोवंक जाय आसलें म्हाका कितें करूंक जाय आसलें कित्याक ताणें करूंक ना पूण जेजून म्हणटा त्या ओपारीन ताणें कोलांतरा इंटरेस्ट दिवंक जाय आसलो कसो इंटरेस्ट दिवंक जाता कोण म्हाका सांगूंक शकता तुका हांव जेवणाक व्हरतां brother brother like save himself only like no आपुणूच नो आमचे देवाचे उतरान दिवंक आनी मनशान देवाच्या उतरान हाडपाक नो 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 ऍटलिस्ट आपणागल्याच जिवीत त्यानं बदलूंक जाय आसलें फॉरगेट नॉट अबाउट एट ऑल तूं देवाचें उतर कोणाकूच दिनाय तूं फकत घरा हाय तुका एक टॅलेंट दिला पूण तुज्यान कोलांतरा बरोबर तें जेजू परतून दिवंक जाय तूं सांबाळून रावतलो एक टॅलेंट दिवन तूं तुका देव सांबाळून दवरतलो तुका जोड्डेचेर दिसा भायर उडोवचो ना कित्याक तुवें कोलांतरा दिलें हाचो अर्थ कितें म्हणजे तुजेंच जिवीत ऍटलिस्ट म्हजेंच जिवीत नवसरलां दुसऱ्याचें न्हय जाल्यार ऍटलिस्ट दुसऱ्या लोकांक आळना जाल्यार देखून आपल्यागलें जिवीत नवसरलां समथींग लायक दॅट आमचें जिवीत तर बदलोवंकूच जाय आमचें जिवीत बदलोवंक ना जाल्यार आमी तर दुसऱ्यांक एमपणान हाडचें घेतली हाचो अर्थ कांयच न्ही हांव विचारतां की जेजून आमकां कितें सांगलें जिवाचो 15 आमी कितें करूंक जाय आमी तो जावन आसा दाखवेल आमी जावन आसा फांटे आमी ताचे कडेन चिपकून रावून आनी आमी ताका चिपकून रावन तो आमकां चिपकून रावन आमी कितें करूंक जाय सुबान फळां दिवंक जाय वय की ना सारकें वय brother. जी कोण ताजे बरोबर रिगून रावना आनी आमी ताजे सवय रिगून रावना आमी काबार खालास वी आर फिनिश्ड पूण हांव आतां ह्या वेळार तुमकां विचारतां ह्या ओपारीन जेजू ज्या मनशाक एक टॅलेंट दिलो ताणें लिंपून दवरलो जेजू म्हणटा तुवें तो टॅलेंट जो भांगराचो नाणो दिलो बँकीन घालूंक जाय आसलो आनी बँकीन म्हाका कोलांतरा बरोबर मेळटलो आसलो जाल्यार हांव तुका सोडटलो आसलो हांव तुका तुवें तें कोलांतरा दिलां म्हणून हांव तुका एमपणान घालचो नासलो हांव तुका साल्वार करतलो आसलो
हाचो अर्थ कितें? कोण म्हाका सांगूंक शकता? हू कॅन एक्सप्लेन? सांगू? सांग सांग ब्रदर. कोण सांग कोण brother. कोण चिंतूंक सोदिना? सांगलें न्हू brother, आमकां टॅलंट दिलां तें आमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाय न्हू. तें दुसऱ्यांक आमी वांटलें म्हणटच ती आयकून मागीर तीं देवाचें उतरान येतलीं. आमी तांकां हाडूंक जाय न्हू देवाचें उतर. तूं देवाचें उतर कसलेंच कोणाक दिनाय, कित्याक तुका ती कापस्ताद ना. तूं फकत आळशीपणा कोताय. तूं म्हणना जो कोण एकल्याक एक टॅलंट दिला, बरें हांव तुमकां सजवणी दिता, कोणाक अजून एक चान्स दिता, आनी कोणाक सांगूंक जाय, कोणाक ट्राय करूंक जाय सांगपाक? एनीबडी वॉन्ट्स टू ट्राय? हा? कोणाक ट्राय करूंक नाका? बरें, सांगू? आपलें जिवीत बदलूंक आमी ट्राय करूंक जाय ते जे आमचें वर्ड जिवीत बदलूंक ट्राय करपाची गरज ना बाय जासिंता. आमी जेजू कडेन चिपकून रिगून रावत जाल्यार, तो आमचे कडेन रिगून जाल्यार आमी जुबान फळां दितलेच. पूण जेजू म्हणटा, बरें तुमी म्हजे कडेन चिपकून रावलीं, हांव तुजे कडेन चिपकून रावलो, पूण तुवें शुभाम फळां दिवंक नाय. पूण तुवें तुजो टॅलंट बँकेन घातलोय आनी कोलांतरा बरोबर तुवें म्हाका तो परतून दिलोय. हांव तुका साल्वार कोत्ता. हाचो अर्थ कितें? सांगू? सांग brother. सांग सांगू? ब्रदर. सांग brother. बरें, आमी आमी सगल्यांक देवान कितें ना कितें दिलां आमचे कडेन? कोणाक वय, 1 दिला, वय, कोणाक 2 वय. दिला, कोणाक 3 दिला, वय brother. कोणाक सगल्यांक एक तरी दिला. Yes, yes brother. सारकें? वय brother. God has given at least one But to one one to talent. everybody. Yes, yes. सारकें? वय brother. आता जें तुज्या कडेन हा तें तूं वापरनाय जाल्यार तुज्यान कितें करूंक जाता? जो कोण कोत्ता, कोण देवाचें उतर शिकयता, कोण देवाचें उतर परगट कोत्ता, तांकां तुमच्यान आदार करूंक जाता? वय. हांव विचारता हांव तुमकां विचारता, तुमी वचोन देवाचें उतर परगट करपाक? तुमी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक दिना, कित्याक तुमी परगट तुमकां लॉस दिसता, वा तुमकां मातशें तुमकां आळशीपण आहा, तुमकां खूब संवसाराच्यो वस्तू आहा, बरें आहा. पूण जें तुमकां दिलां, दुडू दिल्या, टॅलंट दिल्या, रिसोर्सीस दिल्या, टायम दिला, गाडी दिल्या, घर दिलां, देवान तुमकां जें दिलां, तुमच्यान तें जें दिलां तें तुमच्यान वापरूंक जाता, तुमच्यान दुसऱ्यांक तुमच्या घरा आपोवंक जाता. म्हणून ब्रादर म्हज्या घरान शिकोवंक जाता, हांव लोकांक आपयतां. ब्रादर तुका हे दुडू लागतले तुज्या मिशनाक वचपाक, तूं आतां तुका दिसपैस लागतली, तुज्यान हें करूंक जाता? वय हांव करूंक विचारता जाता. तुमकां वय. म्हज्या भयणीनो, तुज्यान करूंक जाता की ना? वय ब्रदर करूंक जाता. पूण जें तुज्या कडेन आसलें तुवें कितें केलें? तुवें ती देवाचें राज फुडें सरपाक तुवें तें दुसऱ्यांक दिलें. आनी तेन्ना जेन्ना तुवें तें दुसऱ्याक दिलें, तुका कितें मेळोलें? इंटरेस्ट. ताणें जें काम केल्लें ताचो इंटरेस्ट तुज्या अकाउंटान येयलो. You have been हालेलुया! blessed. We have been blessed. हालेलुया! आयकात म्हज्या भयणीनो, वेन मनी कोण बँकेन घालता, कित्याक बँकेन घालता? बँकेन घाली जाल्यार तूं फकत दुडू सेफ दवरपाक तुका इंटरेस्ट मेळटा न्ही, कित्याक तो जो दुडू तूं बँकेन घालताय, तो दुडू बँक दुसऱ्या मनशांक दिता, लोन दिता. No, still time. कोण हांगा उलयता? कोण डिस्कशन करता? हॅलो हॅलो म्हज्या भयणीनो, कोण आहा हांगा? कोण सांगूंक सोदता कितें? पळयात, जेन्ना आमी आमचे दुडू बँकेन घालता, समजा म्हजे कडेन 1 लाख रुपया आहा, हांव जेन्ना 1 लाख काडटा आनी बँकेन घालता, म्हाका 1 वर्स जातकच म्हाका परतून 1 लाख मेळटलो. 1 लाख बरोबर म्हाका इंटरेस्ट मेळटलो. कोण हा क्लासीन म्हजे कडेन उलोवपाक? 1 लाखा हांवें बरोबर सांगलें, इंटरेस्ट. समजा म्हजे कडेन 1 लाख हा आनी 1 लाख हांवें काडलो आनी बँकेन घातलो, 1 वर्स जातकच बँक म्हाका 1 लाख दितलो, 1 लाख आनी इंटरेस्ट दितलो. 1 लाख आणि इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट कशे भाशेन दितलो? कित्याक म्हजो 1 लाख तो बँक दुसऱ्या मनशाक लोन को दितलो.
आणि तो मनीस आता लोन घेतला म्हणून तो समजा बँक म्हाका 5% दिता 6%, जो कोण लोन घेता ताका 12% मेळता, 10% 12%. म्हणजे ते 12% ते म्हाका दिनात, सुमार 4-5% बँक दवरता आणि 6% जे हांवें म्हज्या बँकेन दवरल्यात ताचो इंटरेस्ट म्हाका मेळता. समजल्यात तुमी हांव कितें सांगता तें? हांव तुमकां आयज बँकेन कशे भाशेन बँक चलता तें शिकोवंक येवंक ना. हांव तुमकां फकत सांगूंक सोदता, जे जेजून ह्या वोपारीन सांगलां, तो म्हणटा जे तुमचे कडेन आहा तुमच्यान बँकेन दवरूंक जाय आसलें. म्हाका तरी कोलांतरा इंटरेस्ट मेळटले आसलें. म्हणजे कितें? तुज्या हातान कितें आहा ह्या वेळार? तुका कितें आहा? तुजें घर आहा, तुजी गाडी आहा, तुजे दुडू आहा, तुजे रिसोर्सीस आहा. तूं देवाचें राज फुडें सरपाक कितें करताय हें तुज्या हातान आहा तें फकत तुज्याच कडेन दवरताय? Are you keeping it all for yourself? नो. Are you so selfish to keep it to yourself? Or are you investing it in the kingdom? Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, थँक यू Jesus. जीसस. प्रेज जीसस. तुम्ही सहमतात म्हज्या भयणीनो? हांव तुमकां विचारता, जेन्ना देवान म्हाका कितें म्हज्या हातान घातलां, तें म्हज्या हातान घातलां तें म्हजें न्हय. हांव ह्या संवसारान कांयच हांव आयला रित्या हातान, म्हजे कडेन कांयच ना. जे म्हजे कडेन आहा तें सगळें म्हाका देवान दिलां. तो जावन आसा रोचणार, तो जावन आसा सर्वंडार, तो जावन आसा म्हजो क्रिएटर. सगळें जे म्हज्या हातान घातलां तें ताणें दिलां आनी ताका हांवें जबाबदारी दिवपाक गरजेची. तुजे कडेन 1 लाख म्हणून तुज्यान वचूंक जायना, हांव गाडी घेतलो, हांव फ्रीज घेतलो, हांव नवे ड्रेस घेतलो, हांव नवे कपडे घेतलो, नवी हेअरस्टायल करतलो, हांव हें करतलो तें करतलो. तूं देवाच्या राज्यान आहा जाल्यार तुवें चिंतूंक जाय कशे भाशेन तूं देशपेस कोत्ताय ती. You have to be careful how you're spending the money, because you don't have, तुझ्या mindset should not be of an owner. You are only a steward. You are only a manager of the owner's money, of the owner's wealth. ऐकता तुझ्या भयणीनो तुम्ही? पण आम्ही कशे भाशेन जियेता? We are living like owners. हे मुझे, म्हाका जाय ते भाशेन हांव म्हज्यान करूंक जाता. कोणाक दिवंक जाय ते हांव पळयतलों, कोणाक दिवंक नाका हांव पळयतलों. हे म्हजे खोशे प्रमाणे. म्हाका तेजें तोंड बरें लागता, ताका ताचें हासप बरें लागता, ताची चाल बरी लागता, हांव ताका दितां. म्हाका बरो लागना मार गोली ताका. It depends on my wishes. No! It depends on the Holy Spirit. पवित्र आत्मा तुका सांगता. पवित्र आत्मा आमच्याकडे उलयता. Is the Holy Spirit speaking to us? If you are not bearing fruit, are you giving interest in the kingdom? ऐकतात तुझ्या बहिणीनो? ब्रदर. वय ब्रदर. कोण म्हजेकडे उलोवंक तयार ना, सगळे रागार जाले म्हजे बरोबर. ना 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 ब्रदर. मातसो I टाइम told लागलो. you the blunt truth. I told you the naked truth. कांयच आमचे न्हय. We are only having a mentality of a steward, not an owner. The owner is God. जो कोण जावन आसा पात्रांव, भाडकार, मॅनेजर और धोनी, तो जावन आसा देव. आमी फकत ते गुलाम, आमी फकत ते मॅनेजर. वी आर ओनली द स्टुवर्ड्स. वी आर ओनली डुईंग आवर ड्युटी. पण जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, जो कोण ताणें कितें सांगलां त्या पवित्र आत्म्याच्या आवाजान ते कोत्ता, तो आतां शुभाम फळां दिता. कित्याक तो देवाचें उतरा प्रमाणे चलता. He operates according to the directions of the Spirit. If he is not bearing fruit, at least he invests in the kingdom so that he'll get interest from the person who's generating that. आता हांवें बँकेन दवरलें आनी म्हाका 1 वर्स जातूच इंटरेस्ट मेळटा. कित्याक? कोणें तुजे दुडू घेतले लोन कहो, ताणें ते वापुरले, ते 1 लाखाचे ताणें 3 लाख केले, तुका थोडे इंटरेस्ट दिले आनी तुका तो फायदो मेळलो. You got interest from the bank. तेच भाशेन जेजू म्हणटा, हांवें तुका 1 तालेंत दिलां,
थोड्यांक 2 दिल्यात, कोणाक 5 दिल्यात, तांच्या कापस्तादा प्रमाणे. पूण सगल्यांक हांवें एक तरी दिला. तुमची जबाबदारी जावन आसा त्या एक टॅलंटाची 2 करपाक, 3 करपाक, 4 करपाक. पूण तुमी करिना जाल्यार दियात कोणा कडेन तुजे कडेन जे आहात ते. ताका वापरुनी, ताका देवाचें राज फुडें सरपाक करुनी. आनी जो तो वाडयता ताचा इंट्रस्ट तो तुज्या अकाउंटान येता. आनी देव आतां जेन्ना येतलो तुका तो एमकोणान घालचो ना. कित्याक तुवें तुज्या हातान जें आसलें तें ताजो इंट्रस्ट तुका दुसऱ्यांचें काम केलां ताजो इंट्रस्ट तुकाय तुज्या अकाउंटान येता. आनी आतां तुज्यान देवाक कितें तरी भेटोवंक जाता. हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah, brother. थँक यू जीसस. Jesus. सजमल्यात म्हज्या भयणीनो Wait, तुमी. wait, brother. Did everybody get this understanding? Wait, brother. आमी खूब फाटी कितें करता जाणा. हांव सायबा आमची स्टोरी सांगता. हांव सायबा, हांव गरीब, हांव इतले त्रास हांव कांयच ना म्हजे कडेन. सायबा हांव कशें म्हजें जिवीत सारता, कशें म्हजे दीस काडटा तूंच जाणय. सगल्यांक सांगता, लोकांक सांगता, म्हजे चुरचुरे धरात. अरे ही नाटकां बंद करात. देव सगळें जाणो. एक पाटी तुजी मेंटॅलिटी बदलता टू बी अ स्टुवर्ड, नॉट एन ओनर. यू कॅन बी इवन अ विडो. You can be even a widow, like that widow in the temple, ती विधवा बायल. तिचे कडेन फकत 2 कॉपर कॉइन्स आसले. फकत 2 कॉपर कॉइन्स. लोक वजारांनी घालतालो. थोडे दिनार घालतालो, 10 दिनार. आनी तिचे कडेन 2 कॉपर कॉइन्स आसले. आनी जेजू पळयता कितलो लोक घालता तो. आनी विधवा बायल 2 कॉपर कॉइन्स घालता. आनी जेजू म्हणटा हे बायलेन सगळ्या परस चड घातले. कित्याक दुसऱ्या लोकांनी तांचे कडेन कितले हारले ते भरपूर हारले, तांचे मदल्यान थोडे काडून घातले. पूण हे बायलेन तिचे कडेन कांयच नासलें. फकत 2 ते कॉपर कॉइन्स आसले. ते आपले जिवोवंक आनी जे तिचे कडेन आसलें ते सगळें तिणें घातलें. देवान पळयलें. जेन्ना तिणें तें घातलें देव तिका सोडटलो आसलो म्हणटाय तुमी. डू यू थिंक गॉड विल लीव दिस वुमन? गॉड विल लीव दिस विडो? हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, डू यू No. थिंक गॉड इज गोइंग टू forsake that widow who put No. in everything she had? No. He'll give her more. आयज एक प्रश्न देव आमकां विचारता. Are you generating interest with what you have if you're not bearing fruit? If you're bearing fruit, very good. If you're bearing fruit, very good. But if you're not bearing fruit, at least bear give how you God feel. interest. Invest what you have in the kingdom. ऐकतात तुझ्या बहिणीनो तुम्ही? हांव हे शिकूंक सोदिनासलो. म्हाका दिसता पवित्र आत्म्यान आमकां शिकयलां. कित्याक हांव विचारता सगल्यांक कोणाची गोवायकी ना. No testimony from anybody. Nobody is bearing any fruit. Nobody is sharing the word. Okay. Are you at least blessing people who are going and doing the work of the kingdom? Are you blessing the people? Are you opening your house for the word of God to be shared? Are you using your resources? तुझे कडेन जे तूं वापरताय देवाचें राज फुडें सरपाक. तुजें घर उकडटाय, लोकांक आपयताय, देवाचें उतर शिकयताय. कोणाक तुमकां शिकोवंक जायना जाल्यार तुमी दुसऱ्यांक आपयतात. जो कोण शिकयता म्हणटा ब्रदर सिस्टर म्हज्या घरान हांवें लोकांक आपयल्यात देवाचें उतर शिकोवपाक. तुज्यान शिकोवंक जाता? ये मातसो प्लीज उपकार करून ये. म्हजें घर हांव जेवण दितां, हांव वेळ काडटां, हांव थंयसर इन्वेस्ट करतां. कोणाक फायदो जातलो म्हणून हांव कोत्तां हें. म्हाका ह्या कामा वरवीं हांव देवाक कोलांतरां दितां, इंट्रस्ट दितां. देव म्हणटलो तुवें फळां दिवनाय, पूण तुवें हें केलाय म्हणून हांव तुका एमकोणान धाडचो ना. तुवें म्हाका इंट्रस्ट दिलाय म्हणून हांव तुका आतां देवाच्या राजान सोडटां. हांव तुका अधिकार दिना ह्या गांवाचेर. तुका हांव कोणा बरोबर एका जो कोण 5 करता ताचे बरोबर काम करपाक हांव तुका चान्स दितां. तुका हांव एमकोणान धाडचो ना. कित्याक तुवें जे तुजे कडेन आसलें तें देवाचें राज वाडोवपाक तुवें तें वापरलें. You used what you have to bring profit to the kingdom.
आयकतात म्हज्या भयणीनो? सगळी म्हजे बरोबर रागार जाली ना, हांवें सांगलां म्हणून, स्वत सांगलां म्हणून. ना ब्रदर. If your eyes opened up to the truth, or are you just going to say, oh, praise God, hallelujah? What are you going to do from today? What is your decision from today? I want to hear testimonies next Wednesday. म्हाका तुमची गोवायकी आयज जे शिकवणी वरवीं आयज मेवल्या, हाचेर म्हाका गोवायकी जाय फुडल्या बुधवार दीस. Otherwise, it will be just a waste of time. I will share the word here. You will hear from the one ear, throw it out from the ear, but there will be no fruit, no interest to the kingdom. ऐकतात तुझ्या बहिणीनो? हो ब्रदर. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बरें, हांव आतां बंद करता आनी हांव आतां तुमकां सगल्यांक कसलो प्रश्न विचारूंक जाय, कसलो दुबाव विचारूंक जाय, कितें तरी सांगूंक जाय, कितें कसलो प्रश्न आहा, एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट, तुमच्यान म्हाका विचारूंक जाता. प्रेज गॉड. जें हांवें शिकोवंक जाय तें जालें. आयज जालें म्हजें शिकोवपाचें आयचें. हांवें चिंतूंक नासलें की हांव तुमकां हें शिकयतलो म्हणून. हांवें कितें आनी चिंतलेलें, पूण म्हज्या मनान जें चिंतलेलें देवाक दुसरे भाशेन जाल्लें. कित्याक जाणा म्हज्या भयणीनो, आमी सजमतांव की आमी ह्या संवसारान आहा, आयज दीस गेलो, वो सुमान गेलो, वो म्हयनो गेलो, हें वरस गेलें, हांगा मातशें गेलें, हांगा तीं कितें गेलें, हें कितें गेलें. चलती का नाम गाडी, के सरा सेरा. इट डजंट वर्क इन द किंगडम. जो कोण देवाच्या राज्यान आहा, ताणें सुबाम फळां दिवपाक गरजेचें. They have to bear lasting fruit. फकत फ्रूट न्ही. पळय, हांव तुमकां आनी एक सांगता. ह्या दिसांनी, ह्या म्हयन्यान म्हाका सुमार 3 or 4 माद्री फ्रॉम बँगलोर, सिस्टर्स from a congregation of the Palotines and from Charles Borromeo, some congregation. तांकां कॅन्सर जाला, तीं आपयतात आनी हें करतात, मागणें करतात. हांव तांचेर एक दीस मागणें करूंक ना, आजून पासून मागणें करूंक ना. कित्याक तीं फकत धर्मान बुडल्यान. They are only doing religion. So they had to be introduced to the word of God. So I began to send teachings on the law of faith, what is faith. आजून पासून ती आयकतात. तांकां मी कॉल करून नो ब्रदर, आय वॉज बिझी इन स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस. कॅन्सर जाला. पाद्री येतात, शिकयतात, पूण ह्यो माद्री मोडटात. तुम्ही आयकता कितें सांगता? म्हाका खूब राग येयला. हांव जेन्ना ह्यो वस्तू सांगता, आय गॉट होली एंगर इनसायड ऑफ मी. फकत धर्म करतात. Religious sisters only doing religion, but they don't have time to hear the word of God. They don't have time to hear the teaching. तुम्ही सजमता कितें सांगता तें? I'm pouring out here right now. तुम्ही सजमता कितें सांगूंक सोदता तें? होय ब्रदर. Because they are doing only religion. They can go to stations of the cross, they can go to blessed sacrament, they can go to mass, they can receive communion, go 3 times for confession, पूण उतर भितर ना. जेजू तांचे सवे ना, ती जेजू सवे ना. ते फकत भायल्यान दबाजो चलता. रिलिजियस एटिट्यूड. म्हणून देवाचें उतर दिता, देवाचें उतर शिकूंक सोदता, सजमणी दिवंक सोदता, सादी वस्तू. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, जेन्ना कोणाक देवाचें उतर कोण दिता आनी तें उतर खरेपणी तें रिगून दवरतात, that word becomes part of your life. Your life will never ever be the same again. तुझें जिवीत तशेंच उरचें ना. तुझें मागणें भिकाऱ्याचें केन्नाच जावचें ना. तुझें जातलें मागणें ऑफ अ चायल्ड ऑफ गॉड. एका देवाच्या भुरग्या भाशेन मागणें जातलें. तूं येवन सायबा म्हजी काकूट कर, म्हाका दी सायबा, तूं इतलो सायबा, तूं म्हजो डॅडी. हांव बावाट जाता की तुवें म्हाका ही म्हजी गरज तुवें दिलाय म्हणून. आर्गां तुका जेजू. जालें, मेळ्ळें म्हाका. कित्याक हांव जाणो, हांव भिकाऱ्या भाशेन म्हज्या डॅडी कडेन वचना. I don't come to my father like a beggar.
तुम्ही केन्ना पळयलां एक 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 ल्हान भुरगें आपल्या पांय कडेन येता, डॅडी दिमी घालता आनी म्हणटा, डॅडी तुमचे रागार न्हय न्हू डॅडी, म्हाका जेवण मेवतलें डॅडी, मामी म्हाका जेवण मेवतलें. केन्ना तुमी पळयलां एका ल्हान भुरग्याक आपल्या पांय कडेन घेवन भिकाऱ्या भाशेन जेवण मागता? हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, कोण ना भिकाऱ्या भाशेन भुरगें मागता? ना ना आनी आमी जाणो की आमी मनशां, आमी जीं पांय माय आहात, आमी मनशां, वी आर ह्युमन बिंग्स. आमचे मूड आसतात, आमचे केन्ना आमकां राग येता, पूण आमचो सर्गींचो बाब आमच्या मनशा भाशेन न्हय, तो आमचो सर्गींचो पाय. ही इज अ लविंग डॅडी. देखून आमी एका ल्हान भुरग्या भाशेन भावार्थान ताचे कडेन येवपाक गरजेचें. म्हणटच जेन्ना कोण बरो ना, जेन्ना कोणाक पिडा आहा, हांव पयलो वेतालों आनी मागणी करतालों. कित्याक एनॉयंटींग आहा, मागणी करतालो, ताका पेकोणी मेवताली. मागीर येवन तो लोक सांगतालो, म्हाका पेकोणें ब्रादरान मागणें केलें आनी हें जालें. ब्रादरान करूंक ना, तुका उतराची सजमणी मली म्हण केलें. पूण आतां म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें, कोण बरो ना जाल्यार ताका ताचेर मागणी करिनाका. मोरा पासून वचोन येयी, मागणी करिनाका. ताका उतराची सजमणी दी. आनी ताका आयकोंक जायना जाल्यार तो आयसीयू ना जाल्यार ताच्या फामिलीक दी, ताच्या बायलेक दी, ताच्या गोरकाराक दी, ताच्या भुरग्यांक दी. आनी ती आयकूंक तयार आहात जाल्यार तें उतर तेन्ना तूं वच आनी तांचेर मागणें कर. उतराची सजमणी मेळोली. आनी जाणें म्हज्या भयणीनो, testimony is not about just praying over somebody and people getting healed. आमी पळोवंक जाय त्या टेस्टिमोनी तांचें जिवीत बदलना काय, वा देवाक पसरकार केला, वा तुका ताणें तुका तुजे कडेन येयल्यान कित्याक तुजे कडेन एनॉयंट ब्रादर सिस्टर मागणें कर म्हजेर, परचो ना. म्हाका पळोवंक जाय तुजो संबंद जेजुशी गोड करूंक सोदताय, वा फकत तुका कितें मेळटलें म्हणून तें पळोवंक सोदताय. देवाक पसरकार करिनाकात. मेक गॉड युअर फादर, हॅव अ रिलेशनशीप विथ हिम. ताचें उतर तुजे भितर आसुनी, ताचें उतर तुजे भितर रिगून आसुनी, तूं ताचे भितर रिगून आसुनी. तो जावन आसा दाखयला, आमी जावन आसा फांटे. आनी आमी आतां ही सुबाम फळां दिवपाक गरजेचीं. आनी आमी सुबाम फळां दिना जाल्यार जे आमच्या हातान आहा, जो कोण फळां दिता ताच्या हातान घालया, ताका फळां दिवनी. तुज्या 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 दुडवान, तुज्या टॅलंटान, तुजे कडेन जें आहा तें तांकां दी. तो लोक जें कोत्ता तें ताचो इंट्रस्ट तुका मेवतलो. आनी जेन्ना जेजू येतलो तो म्हणटलो, बरें आहा, तुवें कांय करूंक नाय जाल्यार नो प्रॉब्लम, तुवें तें इन्वेस्ट केलें म्हज्या राजवडकीन. यू इन्वेस्टेड that talent, you invested what you had to increase my kingdom. I will not throw you into the fire. तुजो टॅलंट काडून हांव दुसऱ्याक दिवचो ना. तुजो टॅलंट तुजे बरोबर उरतलो, तुका एक तरी नगोर मेवतलो चलोवपाक, बिकॉज यू गेव मी इंट्रस्ट आउट ऑफ दॅट वन टॅलंट. आयकतात म्हज्या भयणीनो, तुमी समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? हय ब्रदर. Even if you got one talent and you're not producing the fruit, at least give interest by investing it in somebody who's producing the fruit. But don't sit idle. Don't be lazy. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेसू कारगाम. जेसू ख्रिस्त. आमकां आख्ख्या संवसाराच्या, आमच्या फामिलीची, आमच्या कुटुंबाची, आमच्या इग्रोज मातयेची, आमच्या कामाची, सगळ्यांची आमकां टेन्शन पडलां. वी आर सो कन्सर्न अबाउट सो मेनी थिंग्स, बट वी आर नॉट कन्सर्न अबाउट द किंगडम. वी हॅव नो कन्सर्न अबाउट द किंगडम. Our focus should be on the kingdom. How to increase the kingdom. Everything should be about the kingdom. तुम्ही जाणा म्हज्या भयणीनो, आनी तुमकां एक गोश्ट सांगूंक सोदता. आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. ज्या पर्यंत जेजू येयलो ह्या संवसारान, सगलो लोक कितें शिकयतालो? मोसेसाचो कायदो. हें करिनाका, तें करिनाका, देवाचो मोग कर, पेल्याचो मोग कर, चोरी नाका, हें चिंतनाका, हें करनाका, तें करनाका, हें कर, तें कर. जेन्ना जेजू येयलो
ताणे हो सगळो कायदो काढलो आणि ताणे सांबाळून दवरलो आणि तो कायदो काढलो आणि आता तो देवाचे राज he was started to preach the kingdom of God. He did not preach the law of Moses. ताणे मोसेसाचो कायदो शिकोंक ना. ताणे केन्नाच मोसेसाच्या बारेन शिकोंक वय मोसेसान कितें केलें, सामुएलान कितें केलें, दाविदान कितें केलें हें फकत तो सांगतलो एज अ रेफरन्स. ताजे वयर केन्नाच शिकोवन दिवंक ना. ताणे फकत शिकोवन दिली देवाच्या राजवडकीची. ही ओनली स्पोक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड. When Jesus came, he spoke only about the kingdom of God. आणि देखून म्हज्या बाप म्हज्या भयणीनो, आमी जी देवाच्या राज्यात सहमत आहा म्हणून आमची जबाबदारी जाता फकत देवाचे राज वाडोवपाक, टू इन्क्रीज द किंगडम ऑफ गॉड. And if we can increase the kingdom of God ourselves by bearing fruit, very good. आमी सुबाम फळां दिता जाल्यार दुसऱ्यांक देवाचें उतर शिकयता जाल्यार बरें आहा. पूण आमी जायना जाल्यार आमी आळशी जाल्यार आमच्या हातान कितें देवान दिलां तें आमी दिवया. कोणाक दिवया जो कोण देवाच्या राज फुडें सरपाक वावर कोत्ता तांकां दिवया, तांकां सपोर्ट करया. सो that work, just like Saint Paul, the Philippians gave him all the resources and he says, my God will supply all your needs according to your म्हणलें कित्याक ताणें माय गॉड म्हणलें कित्याक त्या लोकांनी पावलूक दिलें देवाच्या राज फुडें सरपाक. म्हणून जें ताणें दुडू दिलें, जें रिसोर्सीस धाडले, जें खाण दिलें, जेवण दिलें, कितें दिलें तें सगळें पावलून वापरलें देवाच्या राज फुडें सरपाक. तेच भाशेन आमी जेन्ना आमच्या हातान कितें आहा तें आमीच सुबाम फळां दिना जाल्यार आमी तें घेवन देवाच्या राज फुडें सरपाक, देवाच्या राज लोकांक खबर दिवपाक, जो कोण शिकयता, जो कोण परगट करता तांकां आदार दिवपाक, तांच्या कामाचो इंटरेस्ट आमच्या अकाउंटान येवपाक आमी करपाक गरजेचें. आमेन. Amen. आमेन. Amen. जेजू कारका. जेसू कारका. जेजू कारका. जेसू कारका. बरें. कोणाक कसलो प्रश्न विचारूंक जाय ह्या वेळार? एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? कसलो दुबाव आहा, कसलें तुका विचारूंक जाय? हांव जेन्ना शिकयता सुमार 5-10 मिनटां आहा, 9 तेन्ना हांव बंद करता आनी कोणाक चान्स मेळना. आयज हांव बंद करता आनी हांव म्हणटा कोणाक प्रश्न विचार. कसलो प्रश्न विचारूंक जाय तुका? कसलो प्रश्न? आयज शिकवणी वयर हो कितें शिकवणी वयर तुका कितें प्रश्न करता दुबाव आहा तुका प्रश्न विचारूंक आयज हांव चान्स दिता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. म्हाका आयकूंक जाय why put this dirty oil behind. बाय जसिंता कितें म्हणटाय तूं? जसिंता कितें म्हणटा? जसिंता तूं कितें विचारताय आमकां? ना ब्रदर ना सॉरी. Okay. Praise God. Thank you, Jesus. Bye, Elisa. Hi. Bye, Elisa. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus, brother. हांव word sharing गेलोले on the way so म्हाका गोवायकी आहली but I'm on the way. हांव एक question करता brother. म्हाका ते Ephesians 2:6 ती word आहा ती मातशी explain कर म्हाका. Ephesians 2:6. Ephesians 2:6. Galia, Ephesians 2:6 Galia. Bye, Flavi. Ephesians 2:6 Gal boya. Ephesians 2:6. वाचूया. जेजू क्रिस्ता सोवे ताच्या वांगडा देवान आमकां पुनर्जिवंत केल्यांत आनी ताच्या वांगडा आमकां स्वर्गार बसयल्यांत. Hallelujah. English in वाचता. And has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. बाय लिजा तुका हाचो अर्थ जाय? हाचो अर्थ कितें? तूं म्हणटाय
ते तो जिव्यांकू सांगता वो मेलोलें ते म्हाका मातशें एक्सप्लेन कोरतें प्लीज. ना तो तुका आनी म्हाका म्हणटा. तो तुका आनी म्हाका म्हणटा. पळयात, ह्या उतराची सुजमणी तो मातसो वेळ लागतलो, पूण हांव सुजमणी दितां. जेन्ना देवान आदाम आनी इवेक रोचलीन, ओके, ताका ह्या संवसारान रोचलीन. गार्डन ऑफ इडन खंय आहा? बायलिजा, तुका आयकोता? आयकोतां ब्रदर सांग, हांव ऑन द वे आहा ब्रदर सांग, हांव आयकोतां ब्रदर. भिनाका. Don't close. You can hear me. You can answer my question. हांव विचारतां, जेन्ना देवान आदाम आनी इवेक रोचलीन, तांकां ह्या संवसारान रोचलीन या गार्डन ऑफ इडनान रोचलीन? हे संवसारान रोचली न्हू ब्रदर. ह्या संवसारान रोचलीन. कोण कितले जाणां म्हणटा ह्या संवसारान रोचलीन आनी कितलीं जाणां म्हणटा तांकां गार्डन ऑफ इडनान रोचलीन? Where was Adam and Eve created? Where were they living before they were on this earth? Sorry, in the garden, brother, in the garden. Because Garden of Eden was not a realm on this physical earth. It was in the heavenly realm. Garden of Eden is not on this earth. It's not a physical realm. It's a spiritual realm. It is in the heavenly realms. आयकोताय तूं कितें सांगता तें? Yes, म्हणटच brother. जेन्ना आदाम आनी इवेन पातक केलें, तांकां देवान कितें केलें? गार्डन ऑफ इडनान काडलीं भायर आनी तांकां ह्या संवसारान घाललीं. दे केम इनटू द फिजिकल वर्ल्ड. आयकतात तुमी? Yes, brother. Yes, brother. See, देवान आमकां ह्या संवसारान रोचूंक ना. This is living in the physical world is the lowest level of living. Human beings आमकां देवान ह्या संवसारान जियोवपाक रोचूंक ना. आमकां ताणें रोचलीन टू लिव इन द गार्डन ऑफ इडन, which is in the heavenly realms. पूण जेन्ना मनशान पातक केलें, देवाचेर आड गेली, सैतानान पडसून ती टेम्प जालीं, देवान तांकां भायर उडयलीं आनी तांकां आतां ह्या संवसारान धाडलीं. They came into the physical world. पूण कितें जालें? देवान आमकां सोडूंक ना. ताणें आमकां रोचलीं थिंचोर रावपाक, हांगा न्हय. पूण ताणें कितें केलें? आमी सासणाच्या सासणां एमकोणान वचपाचीं आसलीं म्हणून देवान आपल्या एकल्याच पुताक मनशाच्या रुपान ह्या संवसारान धाडलो, पातक नासतना. आंकवार मोडीच्या कुसव्यान पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताका ह्या संवसारान धाडलो. आनी जेजून आतां तें पातक जें आदामान केल्लें, ताची जोडटी जेजूक भोगली. जेजू भोगलो खुर्सार, आपलें रोगत बारोयलें. आनी आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भाव स्वत मानता, जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी आतां एक नवी रोचना जाता. आनी आतां हें उतर आतां वाच. नाव रीड Ephesians chapter 2 verse 6 now. आतां हें उतर वाच. जेजू क्रिस्ता सोवें ताच्या वांगडा देवान आमकां पुनर्जीवनपण केल्यान आनी ताच्या वांगडा आमकां स्वर्गार बसयल्यांत. सुजमली म्हजी बायल एलिजा. बायलिजा, तुका सुजमणी मेवली आतां? आमकां देवान he created us for the garden of Eden, but that is the ultimate place to be. That is the place we should be. But आमी संवसारान आहा. पूण जेजू वरवीं आतां आमी त्या स्वर्ग राज्यान आमी आतां आमच्यान थिंचोर वसोंक जाता. बाय ascension, by crucifying this flesh. हे आमचे कुडीन, हे आमच्या कुडी प्रमाणे आमी चलना, आमी आमच्या आत्म्या प्रमाणे चलना. We live by the Spirit. We live by the word of God. We live by the Holy Spirit. And now we are no more living in the flesh, but we are living in the spiritual realm. And now through Christ, we are seated with him in the heavenly places. Amen. 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 Praise God. Soglen kodle. Did everybody else understand the question, understand the answer? Oi, brother. Yes.
पळय मनशां बरें कितें एक पाटी कितें आमी फेल जालीं आमकां पुर्तुगेज पासपोर्ट मेळोंक ना आमकां हांगा मेळोंक चान्स मेळोंक ना त्या न्हवऱ्या बरोबर काजार जावंक ना ही बायल आमकां मेळोंक ना आमी म्हणटा बरें आतां दुसरे बरोबर करया पूण देव तसो न्हय जेन्ना देवान थारायलां की आमकां ताणें गार्डना बिडनान ताणें रोचलीन आनी आमी थिंचोर वसोंक जाय आमी संवसारान आहा म्हणून ताणें आमकां सोडूंक ना पूण जेजू वरवीं आतां ताचेर भावार धरून तो आमकां पोत्तून त्या जाग्यार व्हरता ही टेक्स अस बॅक इनटू द हेवनली रेम्स वी आर सीटेड विथ क्रायस्ट इन द हेवनली प्लेसेस सो द गार्डन ऑफ ईडन इज इन द हेवनली प्लेसेस आमेन Amen. जेजू कारगांव जेजू कर. Jesu Karna. Thank you, brother. Thank you very much. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. बरें कोणाक प्रश्न ना जाल्यार आनी प्रश्न आहा कोणाक एनीबडी एल्स हॅज गॉट अ क्वेश्चन एनीबडी एल्स पळय म्हज्या भयणीनो आमी जेन्ना उतर आयकता आमी फकत उतर आयकना आनी म्हणलें एका कानान आयकलें दुसऱ्या तें उतर आमी आयकता ताचेर नियाळ कोत्ता वी एक्ट ऑन द वर्ड वी डू वॉट द वर्ड सेज गॉड हॅज स्पोकन हिज मेसेज टुडे ताणें आमकां सांगलां बँकीन दवरा इंट्रस्ट दियात ना तर तुमी शुभम फळां दियात दिवची ना जाल्यार आमकां तो भायर उडयतलो उज्यान उडयतलो इट विल बी थ्रोन इनटू द फायर वेर देर बी वीपिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ टीथ सो आयदर वी बेर फ्रूट or we put our money or invest in the bank and give him with interest. Bank means what? Not physical bank. Give it to somebody who is working in the kingdom so that that fruit of that work will come to your account. Amen. Amen. Jesu Kargaon. जेजू कर. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. काय ना जाल्यार मागणें करूया ना ब्रदर. Wait, Flavie, let's finish. Yes. कोणाक करूंक जाय मागणें कोणाच्यान करूं येता. ओके बरें हांव करता. सर्गीच्या बापा आयज तुवें परत आमकां एक खोर शिकवण दिली तुजो संदेश तुज्या राजाचो एक संदेश आमकां एक गरजेचो संदेश तुवें आमकां दिलो आमी नेणार असली गोडे आमी नेणारूय असली ओ जाणा जावनूय आमी ताका आमी फाळो दिनासली पूण तुवें आयज आमकां उगडास करून दिला ह्या वपारी वरवीं की आमकां दर एकल्याक तुवें तालेंत दिल्याच आनी तुका जाय आमी ते दोबरादान केल्ले फळां आमी दिवंक तोखतात तसलीं फळां आमी दिवंक आनी जरी तर फळां आमी दिवंक शकनात तर आमी जे भाशेन हे वपारीन सांगलां कोलांतोरा तरी आमी दिवंक येता तेच भाशेन ओत्मीक वाटेन आमी जें कितें तुवें आमकां बेसांवां आमच्या जिवितांत दिल्यांत ती आमकांच लागून न्हय पूण जे तुज्या राज्यांत वावुरतात तांकां तांचेशी सोंपून तांकां दिवन कोलांतोरा कशी तुका आमी हाडूंक जाता आमी कोणायच्यानूच म्हणूंक जायना की आमकां देवान कांयच तालेंत दिवंक नात म्हूण तुवें आमकां देण्यांनी भरलाच आनी वय तूं ते विधवा बायलेशी खूब प्रसन्न जाल्लो कित्याक तिणें जे कितें तिचेशी आसलें तें सगळेंच तुका दिलें तेच भाशेन आमचे आज ओत्मीक दोळे कान काळजां उक्तीं जावन दी दोनया आनी तूं आमकां कितें आज तुवें शिकयलां पवित्र आत्म्या तें
पाळूंक तें करूंक तूं आमकां हें येता त्या सोमानांत तूं आमकां वाट दाखय खंय आमी कशे भाशेन वोपूंक जाय तें कशे भाशेन आमी फळांय दिवंक जाय तीं आमकां आयतीय कर जायते पावटी आमी आळशी जाता पूण तुजी कृपा तूं सांगता तुजी कृपा पुरो म्हूण तुजे कृपेन आमी तुजें राज फुडें व्हरूंक आदार दिवंक आमी मागता हे मागणें हांव कोत्तां जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन बाबा पेट्रोल हात घे आमेन बायकांनी आमेन जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा यूट्यूब बंद करूंक जाय न्ही जेजू कारगा येस